नगरपालिका आरक्षणात गोंधळ केल्ल्यान कांय नगरपालिकेची वेंचणूक जावंक नासली। तातूंत 5 नगरपालिकेचो आस्पाव आशिल्लो। त्या 5 नगरपालिकेच्या वेंचणुकेचें मतदान शुक्रारा दीस जालें। कोविड महामारी आसूनय लोकांनी व्हडा प्रमाणांत भायर सरून शुक्रारा दीस मतदान केलें। शुक्रारा दीस जाल्ल्या 5 नगरपालिका वेंचणुकेक वट्ट 66.70% मतदान जालां। तातूंत म्हापशें पालिके खातीर 68.57%, मडगांव पालिके खातीर 64.25%, मुरगांव पालिके खातीर 65.4%, सांगे पालिके खातीर 81.49%, जाल्यार केप्यां पालिके खातीर 78.1% मतदान जालां। 5 पालिका मेळून वट्ट 402 उमेदवार वेंचणुकेक रावल्यात। तातूंतल्यान कितले जाण वेंचून येतले हाचो निकाल सोमारा दीस लागतलोच। सध्या तरी मतदारांनी केल्ल्या मतदानाच्या पेटुलाक वेंचणूक आयोगान ताळें लायलां। वेंचणुके निमतान पालिकेच्या कांय वाठारांत जाल्ल्यो कांय ल्हान घडणुको सोडल्यार मतदान सुशेगाद आनी शांतीन जालां। जाल्यार कांय कडेन सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनासतनाच मतदान जालां। मतदान करपाक आयिल्ल्या मतदारांनी गर्देंत रावूनच मतदान केलां। तांचेर कोणाचेंच नियंत्रण नासलें अशें ही चलचित्रां पळयल्यार दिसता। मुरगांव पालिका वाठारांत आशिल्ल्या चडशा बुथांचेर मतदारांनी सोशल डिस्टन्स दवरचें म्हूण थंय आशिल्ले पुलीस लोकांक पयस पयस रावपाची विनवणी करताले। वेंचणुके संदर्भात म्हायती घेवपाक तशेंच बेरेस्तारा कांय कडेन दुडवासयत कांय जाणांक धरल्यात। तांचे बद्दल म्हायती घेवपाक गेल्ल्या पत्रकाराक कोविडाचें निमित्त करून वेंचणूक अधिकाऱ्यान कॅमेराचेर उलोवपाक न्हयकार दिलो।